रशिया युक्रेन युद्ध सेगीत 8व्या दिसा चालूच आसा। रशियेचे युक्रेनची राजधानी किवाचेर हल्ले करप थांबना। किवच्या मुखेल टेलिव्हिजन टॉवराचेर रशियेन केल्ल्या हवाई हल्ल्यात 5 जाणांक मरण आयले आणि युक्रेनातले सरकारी टीव्ही प्रसारण ठप्प जाले। तशेंच युक्रेनातले दुसरे शार खार्किवतल्यान थळाव्या सरकारी मुख्यालयाचेर रशियेकडल्यान जाल्ल्या हल्ल्यांत 10 लोकांक मरण आयले। रशियेचे सैनिक आता नागरी वस्तीत येवन हल्ले करत आशिल्ल्या कारणान व्हडा प्रमाणात नागरिक जखमी जायत आसात। अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष जो बायडनाक फोन करून युक्रेनाचो राष्ट्राध्यक्ष विलोदोमीर झेलेन्स्कीन आक्रमक रशियेक बेगोबेग थांबयात अशी विनवणी करीत अमेरिकेकडल्यान सैनिकी मजत मागल्या। तशेंच झेलेन्स्कीन युरोपियन संसदेक व्हिडिओ वयल्यान संबोधित करतना युरोपियन युनियनात युक्रेनाचो सदस्य म्हणून स्वीकार करचो अशी विनवणी केला। युक्रेनाक एकटे सोडचे न्ही अशें ताणें ह्या वेळार म्हटलें। मजगतीं युक्रेनात भारतीय राजदूतवासांचें कार्यालय बंद केलां आनी युद्धाच्या भंयान आतां मेरेन सुमार 8 लाख लोकांनी युक्रेन सोडून दुसऱ्या देशांत आलाशिरो घेतला।